नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांचे मदीं जाली भासाभास. दोनूय फुडाऱ्यां मदीं वेगवेगळ्या विशयाचेर जाली चर्चा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मॉस्कोत आयोजीत केल्ल्या रशियेंतल्या भारतीय समुदाया बरोबर केली भासाभास. भारत रशिया संबंद घटमूट करपाचो उक्तायलो हावेस. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणाखाला मंत्रालयात CSR प्राधिकरणाची जाली बसका. वेगवेगळ्या उद्देग वेवसायाच्या प्रतिनिधींनी घेतलो वांटो. दोन दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयच्या लोकजिणेचेर जालो परिणाम. येरादारी वांगडाच भात शेतीची लेगीत जाल्या लुकसाण. आणि युरो करंड फुटबॉल सर्ती खातीर आयज स्पेन आणि फ्रांस हांचे मदीं जातलो खेळ. फुटबॉल खेळगड्यां मदीं आसा उमळशीक. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांचे मदीं आयज मॉस्कोत भासाभास जाली. येता ते वर्सांत भारत आणि रशिया हांचे मदले संबंद अदीक घटमूट जातले असो हावेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. फाटल्या 10 वर्सांत राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांचे वांगडा आपली 17 फावटी भासाभास जाली आणि फाटल्या 25 वर्सांत सुमार 22 द्विपक्षीय बसकांत आमी वांटेकार जाल्यात अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. फाटल्या 40 ते 50 वर्सां सावन भारत आतंकवादाक तोंड दिता. खंयच्याय प्रकारच्या आतंकवादाचो तांणी निशेध केलो. फाटल्या 5 वर्सांत कोविड महामारीक लागून संवसारभरांतल्या लोकांक खुबशा आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें. हाची याद करून प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत रशिया सहयोग आशिल्ल्यान दोनूय देशांत शेतकरी आनी गिरायकांक मजत मेळ्ळ्या अशेंय तांणी सांगलें. भारतांत जेन्ना इंधनाचो उणाव जालो तेवेळार रशियान पेट्रोल आनी डिझेल पुरवण केली. भारत आनी रशिया दोनूय देशां मदली इश्टागत आंतरराष्ट्रीय बाजारांत स्थैर्य हाडपाक म्हत्वाची भुमिका पार पडटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भारत आणि रशिया ह्या दोनूय देशांमदीं फकत राजनैतीक न्हय जाल्यार संवेदनायुक्त संबंध आसात अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत आणि रशिया संबंधाचें वर्णन केलें. रशियेंतल्या भारतीय समुदाया मुखार उलयतना तांणी दोनूय देशांमदल्या संबंधांचो नियाळ घेतलो. हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है. भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा. उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है. बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं. रशियेंतल्या मॉस्कोत आयोजीत केल्ल्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदेत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशियेंत पावल्यांत. काल तांकां मॉस्को विमानतळाचेर शिश्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिवन रशिया सरकारान येवकार दिलो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आयज रशियेंतल्या भारतीय समुदाया वांगडा भासाभास केली. सेगीत 3रे फावट आपूण प्रधानमंत्री जाले उपरांत पयलेच फावट रशियेंत पावला अशेंय तांणी म्हळें. भारत सदांच आपणायिल्ली मोख पुराय करता अशें सांगून देशाच्या उदरगतीचो अचूक उतरांनी तांणी नियाळ घेतलो.
अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपती दीदी बनाना। मॉस्कोतल्या भौशीक कार्यावळींनी वाटो घेवचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुसऱ्या संवसारीक झुजांत शहीद जाल्ल्या सैनिकांच्या यादी खातीर उबारिल्ल्या स्मृतीस्थळांक भेट दिली। तांचे वांगडा रशियाचे कांय फुडारी हाजीर आशिल्ले। फुलांचक्र ओंपून तांणी शहिदांक आर्गां ओंपलीं। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाक हेर पक्षाप्रमाण कलम 29B खाला देणगी स्वीकारपाक भारत वेंचणूक आयोगान परवानगी दिल्या अशी माहिती पक्षाच्यो कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे हांणी दिल्या। वेंचणूक आयोगा मुखार नवी दिल्लीत पक्षाच्या 4 अर्जाचेर सुनावणी जाल्या अशें तांणी सांगलें। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तुतारी ह्या चिन्हा संदर्भात निर्माण जाल्लो गोंदळ पयस करचो अशी मागणी पक्षान केली। तुतारी वाजोवपी मनीस आनी तुतारी अशी 2 चिन्हां एकाच जाग्याचेर आशिल्ल्यान मतदारांमदीं संभ्रम निर्माण जाता अशें सांगून आयोगाकडेन पक्षान मागणी केली अशें सुळे हांणी सांगलें। पक्षाच्या ह्या मागणेचेर अभ्यास करून योग्य तो निर्णय दिवपाचें आश्वासन वेंचणूक आयोगान दिल्ल्याची माहिती खासदार सुळे हांणी दिली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ओडिसाच्या भोंवडेर आसात। भुवनेश्वरांतल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च ह्या शिक्षण संस्थेच्या 13व्या पदवीदान सुवाळ्याक मुखेल सोयऱ्यो म्हण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर आशिल्ल्यो। संस्थेच्या सगळ्या पदवीप्राप्त स्नातकांक तांणी परबीं भेटयली। विद्यार्थ्यांनी आपापल्या वाठारांत उत्तम काम करून देशाचें नांव अजरामर करचें अशें आवाहन राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत केलें। आज हमारी बेटियां आदित्य L1 और चंद्रयान 3 जैसे प्रतिष्ठित साइंस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टेम विषयों में अब बेटियों की भागीदारी 40% से अधिक है, लेकिन मैंने देखा है कि आज इस संस्थान में उपाधि, पदक एवं पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से कम है। मुझे आशा है कि भविष्य में बेटों और बेटियों के बीच की असमानता की ये स्थिति दूर होगी। जम्मू काश्मीरातल्या कठुआ वाठारांत मशेडी ह्या भागांत आतंकवाद्यांनी लष्करी वाहनाचेर केल्ल्या हल्ल्या उपरांत जाल्ल्या चकमकीत 4 जवान शहीद जाल्यार 6 जवान जखमी जाल्यात। आतंकवादी आनी लष्करी पंगड हांचे मदीं चकमकी सुरू आसात अशी माहिती लष्करी सुत्रांनी दिल्या। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहां दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करें। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। विसोपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज नावेली सरकारी विद्यालयांत विद्यार्थी भोवमान कार्यावळींत वांटो घेतलो। विद्यार्थ्यां खातीर बऱ्यो शिक्षणीक सुविधा दिवपाक सरकार यत्न करता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी गुणवंत विद्यार्थ्यांचो ह्या वेळार भोवमान जालो। सगळ्यात पयली अभिनंदन सगळ्या भुरग्यांचे आनी पळयता की गव्हर्मेंट हायस्कुलात तुमी इतक्या डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास त्या हातूंतल्यान पास जावप, तुमचे अभिनंदन, टिचरांचे अभिनंदन आनी पेरेंट्सांचे अभिनंदन। एखाद्या भुरग्याक सप्तेशान उलयता आसतना एप्टिट्यूड टेस्टच्या बद्दल उलयले। घडये सगळ्यांचे आमी एप्टिट्यूड टेस्ट न करूंक फावो, पण ताका मनांत कितें आसा आनी ताका कितें करपाची आवड आसा हें तुमी जाणून घेवंक शकता आनी तें जर जाणून घेतलें आसत जाल्यार 10वीच्या उपरांत कितें कर हें ताका जर तुमी सांगपाक शकले आनी तेज्या वाटेंतल्यान तुमी जर मोटिवेट करपाक शकले जाल्यार नक्कीच आपलो टार्गेट अचीव करपाक शकतले। बागेंत ट्रॅकार दवरपाचें काम पेरंट्सांचें आसतलें, पण ताका वाट दाखोवपाचें पयलें काम हें तुमचें आसा। फुडल्या ट्रॅकार दवरपाचें काम हें पेरंट्साचें आसा। तो वाट चुकता काय तो सारको वाटेर आसा काय ना, तो सिन्सियरली तें करता काय ना, हें काम सगळ्या पेरंट्साचें आसा। तांच्यांनी तितकें लक्ष दिवचें पडटलें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणाखाला पर्वरी मंत्रालयात सीएसआर प्राधिकरणाची बसका जाली। ह्या बसकेक खेळा खात्याच्यो सचिव श्वेतिका सच्चन, वेगवेगळ्या उद्देग वेवसायांचे प्रतिनिधी, एसबीआय फाउंडेशनाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय प्रकाश हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयांत जाल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळाक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। खेळा खातीर फावो त्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवप, खेलो इंडिया केंद्रां सुरू करप, खेळा प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवप, त्याच बरोबर राज्यांत खेळा विद्यापीठ सुरू करप ह्या गजालीचेर सरकार प्राधान्य दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या बसकेंत सांगलें। राज्यांत खेळाचें वातावरण निर्माण जावचें हे खातीर लोकांचें सहकार्य आसूंक जाय अशेंय तांणी म्हळें। 2 दीस सेगीत पडपी पावसात गोंयच्या लोकजिणेचेर परिणाम जालो। भारतीय हवामान खात्यान आयज लेगीत पावसा खातीर रेड अलर्ट जारी केला। फुडल्या 24 वरांत 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वाऱ्या सयत पावस पडपाचो
अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत फुडले 1 ते 3 वरां पावसाचो अदमास आसा. मजगतीं मुंबय गोवा राष्ट्रीय महामार्ग 66 हाचेर पेडणे तालुक्यांतल्या न्हयबाग हांगा रस्त्या कुशीची पालसणां रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी खंडीत जाली. फाटले 3 दीस सेगीत पावस पडिल्ल्यान भात शेतीचेर ताचो व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाला. फोंडें तालुक्यांतल्या खांडोळे हांगा भात शेती उदकापना गेल्ल्यान शेतकार हवालदिल जाल्यात. बार्देश तालुक्यांतल्या थिवी गांवांत मानस न्हंयक हुंवार आयलो. राज्याच्या कांय वाठारांत आयज पावसान उसंत घेतिल्ल्यान नितळसाणीच्या कामाक सुरवात जाल्या. लोकजीण लेगीत ल्हव ल्हव पूर्वपदाचेर येता. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग ह्या सगळ्याच वाठारांत उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. ह्या फाटभुंयेर शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर सगळ्या जिल्ह्यांत शाळा आणि महाविद्यालयांक आयज सुटी जाहीर केल्या. मुंबय विद्यापीठाच्यो आयच्यो परीक्षा लेगीत मुखार धुकल्ल्यात. मुंबय रेल्वे रुळाचेर उदक तुंबिल्ल्यान काल खंडीत जाल्ली येरादारी आयज ल्हव ल्हव पूर्वपदाचेर येवंक लागल्या. विठू माऊलीच्या गजरांत हजारांनी वारकऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या संत ज्ञानेश्वर माऊलीच्या पालखेची वारी सध्या सातारा जिल्ह्यांत आसा. गोंयचे कांय वारकरी लेगीत ह्या वारयेंत वांटेकार जाल्यात. साताऱ्यांत चांदोबाचा लिंब हांगा प्रतिश्ठेचे उबे रिंगण आयज संपन्न जालें. माऊलींच्या नामघोशांत सगळो वाठार दुमदुमून गेला. टाळ मृदंगाच्या नादात विठू नामाच्या जयघोशांत हजारांनी वारकरी माऊलीच्या पालखेत वांटेकार जाल्यात. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habit. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसा उपरांत मुखेलकार पळोवया मुखावेले खबरो. तामिळनाडू सारख्या राज्यांत दलित समाजाचेर व्हडा प्रमाणात अन्यायकारक घडणुको घडटात असो आरोप केंद्रीय माहिती आणि वितरवणी राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी केला. नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिशदेंत तांणी तामिळनाडू राज्यांत दलितांच्या आड अत्याचाराची प्रकरणां वाडल्यात असो आरोप केलो. There was an incident in Kallakurichi illicit liquor case. Almost nearly 70 people died in that incident. Almost more than 40 persons belongs to the scheduled caste community. The Rahul Gandhi or Mallikarjuna Kharge, they didn't visit there. Rahul Gandhi is going to Hathras or he is going to somewhere. Why he don't know way to Tamil Nadu or Kallakurichi? Whether he didn't know, whether he didn't forgot the Tamil Nadu?
नवी दिल्लीतल्या दिल्ली हाट ह्या संकुलात आयोजित केल्ल्या FPO प्रदर्शनात केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज भेट दिली. प्रदर्शनात वांटो घेतिल्ल्या उद्देजकांची तांणी तोखणाय करून FPO सारखी प्रदर्शनां खेडेगांवांतल्या बारीक उद्देजकांक उर्बा आनी प्रेरणा दितली अशें सांगलें. किसानों का संगठन जो उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बेचने का सब काम करता है. 10,000 FPOs बनाने का टारगेट रखा था, उसमें से 8,800 के करीब बन चुके हैं. और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर कि उपभोक्ता को भी सस्ता मिल जाए और किसान पैदा भी करें, प्रोसेस भी करें और उनको भी ठीक दाम मिल जाए और शुद्ध उत्पाद भी लोगों तक पहुँचे. तामिळनाडू आणि अस्तंत बंगाल ह्या दोनूय राज्यांमध्ये कायदो आणि सुव्यवस्था पुरायपणान इबाडिल्ल्याचो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी केलो. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. सामने आया है. इस बार चोपड़ा के बाद ये वीडियो आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का बहुत करीबी है. बताइए, इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है. तालिबानी मुझे चाहिए, ये टीएमसी का मतलब बन चुका है और टीएमसी के विधायक नेता इसको डिफेंड भी करते हैं. पहले भी चोपड़ा वाली घटना को भी किया, संदेश खाली में जो हुआ उसको भी डिफेंड किया. सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली पर फटकार लगाई है ममता दीदी की सरकार को. आज ममता दीदी की सरकार में माँ माटी मानुष नहीं, केवल बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ और बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को बचाओ बन चुका है. टीएमसी मतलब तालिबानी मुझे चाहिए, इसका परिचय है. पर दुख की बात यह है कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बोलते हैं, कुछ लोग मणिपुर पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी, वो जाएंगे क्या, मिलेंगे इस महिला से. गुजरातांतल्या खुबशा वाठारांनी उटंगराच्या पावसाचो नेट सुरूच आसा. भारतीय हवामान विभागान गुजराता खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जोगला मारून उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिला. फुडले 7 दीस हवामान स्थिती कायम उरतली अशें हवामान विभागान कळीत केलां. आसामात हुंवाराक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 72 पावलो. राज्यांत हुंवाराच्या परिस्थितीत मातशी सुदारणा जाल्या, मात 27 जिल्ल्यांतले 22 लाखा परस चड लोक अजूनय हुंवाराच्या परिस्थितीक तोंड दितात. राज्यभरात 91 मंडल वाठारांत 3,100 परस चड गांव हुंवाराक लागून प्रभावित जाले. 40,000 हेक्टरा परस चड शेतां भातांचें लुकसाण जालां. NDRF आणि SDRFच्या पंगडांनी काल 218 लोकांचे जीव वाटायल्यात. ब्रह्मपुत्रा, बराक आणि तांच्या उपन्हयांचे उदक प्रमाणा परस चड वाडिल्ल्यान 127 मार्गावेली येरादारी खंडीत जाल्या. राज्य सरकारान गठीत केल्ल्या 45 आलाशिरो केंद्रांनी 53,000 परस चड लोकांनी आसरो घेतला. विम्बल्डन टेनिस सर्तीत नोवाक जोकोविचान उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केला. जोकोविचान 16व्या फेरयेंत डेन्मार्कच्या बोल्गर रून हाका 6-3, 6-4, 6-2 अशा सरळ सेटांनी हारयत फुडले फेरयेंत पावल घाला. टेलर फ्रिड्सन हाणें जर्मनीच्या अलेक्झांडर इवेरेव हाका 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 आनी 6-3 अशा सेटांनी मात दिवन सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावल मारले. बायलांच्या एकोड्या गटांत एलेना रिबाकिना हिनी लेगीत जेलेना ऑस्टापेंकोक हारावन उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावल घालें. युरोपियन चॅम्पियनशीपच्या युरो करंड फुटबॉल सर्तीत आयज स्पेन आणि फ्रांस हांचे मदीं खेळ जावपाचो आसा. हो सामनो सर्तींत सगळ्यांत चड गोल करपी संघांतल्या एका आड सगळ्यांत उणे गोल करपी संघांतलो एक अशा प्रकारचो आसतलो. दोनूय पंगडांची हाजे पयलीं 36 फावटी एकामेका वांगडा सर्त जाल्या. तातूंत स्पेनान 16 फावटी जाल्यार फ्रांसान 13 सामने जिखल्यात.
पळयाचें तापमान पणजी वेधशाळेत कळीत केला ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 26.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांचे मदीं जाली भासाभास. दोनूय फुडाऱ्यां मदीं वेगवेगळ्या विशयाचेर जाल्यो चर्चा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मॉस्कोत आयोजीत केल्ल्या रशियेंतल्या भारतीय समुदाया बरोबर केली भासाभास. भारत रशिया संबंद घटमूट करपाचो उक्तायलो हावेस. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणा मंत्रालयात CSR प्राधिकरणाची जाली बसका. वेगवेगळ्या उद्योग वेवसायाच्या प्रतिनिधींनी घेतलो वांटो. दोन दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयच्या लोकजिणेचेर जालो परिणाम. येरादारी वांगडाच भात शेतीचे लेगीत जालें लुकसाण. आनी युरो करंड फुटबॉल सर्ती खातीर आयज स्पेन आनी फ्रांस हांचे मदीं जातलो खेळ. फुटबॉल खेळगड्यां मदीं आसा उमळशीक. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.